दिल्लीन जाल्ली बसका पक्षीय पावण्यावेली आशिल्ली। हे बसके विशीं जे तर्क लायतात ते सामके चुकीचे आसात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। हे बसके विशीं अदीक म्हायती दिवपाक दोगांयनी न्हयकार दिलो। नोकर भरते विशीं मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एक स्टेटमेंट केल्ले। तांच्या स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय पावण्यार खवदळ पडिल्लो। उपरांत मंत्री विश्वजीत राणे आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां दिल्लींतल्यान आपोवणे आयिल्ले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वचून मेळ्ळे। पूण दिल्लीचे बसके विशीं जे तर्क लायतात ते सामके चुकीचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणे सांगतात। राज्यात यानफुडें नोकर भरती आयोगा बदला खात्या अंतर्गत नोकर भरतेक प्राधान्य दितले। अमित शाह, JP नड्डा आनी BL संतोष हांचे वांगडा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी घेतिल्ले बसके उपरांत खात्या अंतर्गत नोकर भरतेचेर एकमत जालें। नोकर भरती आयोगा बदला खात्या अंतर्गत नोकर भरते खातीर मंत्री राणे हांणी आक्रमक भुमिका मांडिल्ल्याचे खासा सुत्रांकडल्यान कळटा। शाह नड्डांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत हांचे मदीं बंद दारा आड जाल्ले बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याचे समर्थक, कार्यकर्ते आनी पद अधिकाऱ्यांनी सोशल मिडियाचेर भिवपाची गरज ना ही मोहीम नेटान सुरू केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।